नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया तेच्यो हेडलायन्स. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्यो तारखो जाल्यात निश्चित. 9 एप्रिलाक जातली पोटवेंचणूक जाल्यार 4 मेक जातली मतमेजणी. भारतीय वेंचणूक आयोगान केली जाहीर घोशणा. आयतारात आपली चिमलाची ग्रामसभा व्हड प्रमाणात. ग्रामसभेक थळावे हजर रावपाचे आशिल्ल्यान सुवाते वयल्यान जालो बरोच बोवाळ. श्री लयराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर शिरगांवां प्रशासकीय अधिकारी आनी देवस्थान समिती सयत धोंडाची जाली बसका. जात्रे वेळार घेवची काळजी आनी पाळची शिस्त, धोंडांक आवाहन. फेब्रुवारी म्हयन्यांत अनियमीत आनी तिकेट नासतना प्रवास करप्यांकडल्यान कोंकण रेल्वेन 2.41 कोटीचो दंड केला वसूल. 41,522 प्रवाशांनी तिकेट नासतना केल्लो प्रवास. न्यायालयाची बंदी आसून लेगीत बाणावले वाठारांत धिरयो आसात चालूच. पुलीस अधिकाऱ्यांनी धिरयो करप्या आड खर कारवाय करपाचे दिल्ले आश्वासन. मात अजून कित्याक ना कसल्योच हालचाली, लोकांक पडला प्रस्न. आनी गोंयांत फाटल्या 2 वर्सांत विदेशी नागरिकांनी धक्को दिवपी म्हायती आयल्या उक्ताडार. 29 विदेशी पर्यटकांचो बेकायदेशीर ड्रग्जाच्या धंद्यात आसा आस्पाव. नेम मोडपी विदेशी पर्यटकांचेर खर कारवाय सुरू, मुख्यमंत्र्याची म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारान. फोंड्या मतदारसंघात पोटवेंचणुके आदी मतदारांचो आंकडो बरोच उणो जाला अशी म्हायती उजवाडाक आयल्या. SIR जाले उपरांत 4,000 परस चड मतदार उणे जाल्ल्यान हे वेंचणुकेचे राजकी समीकरण बदलपाची शक्यताय आसा. मजगतीं 9 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी 4 मेक मतांची मेजणी जातली अशी म्हायती भारतीय वेंचणूक आयोगान दिल्या. फोंडा मतदारसंघात FIR उपरांत 4,230 मतदारांची संख्या व्हड प्रमाणात उणी जाल्या. 2022 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत फोंड्या 32,157 मतदार आशिल्ले, पूण नव्या वळेरेंत हो आंकडो 27,927 जाला. मतदारांचो आंकडो बरोच उणो जाल्ल्यान येवपी पोटवेंचणुकेचे राजकीय गणित बदलपाची शक्यताय आसा. राजकीय पक्षांकूय आपली रणनीती बदलची पडटली अशी चर्चा सुरू आसा. फोंडा मतदारसंघातली पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जातली आनी 4 मेक मतांची मोजणी जातली. आदले वेंचणुकेत सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक फक्त 77 मतांनी जैतिवंत जाल्लो. हे खेपे रवी नायकाचो पूत रितेश नाईक मळार प्रवेश करतलो अशी वावडी नेटान पातळा. जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसींतल्यान केतन भाटीकरूय वेंचणूक लढयतलो अशी वावडी पातळा. आता पोट वेंचणुके खातीर सगळेच जाण धोपराक बाशिंग बांदून तयार जाल्यात. मात कोण पोट वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवतलो आनी कोण कोणाक कोल दिवन भोवमतान जैतिवंत करतले हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. The commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs, and nodal officers of all the enforcement agencies. The commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries and DGPs of the respective states and union territories. The commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
ग्रामसभा थळाचेर चिमला पंचायत हॉलात तणावाचे वातावरण निर्माण जाले. व्हड प्रमाणात थळावे हजर रावपाचे आशिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी ग्रामसभा उक्त्या जाग्यार जावची अशी मागणी केली. पूण सरपंचान हॉलाची सुवात पयलींच जाहीर जाल्या अशें सांगून सुरवेक ही मागणी मान्य करपाक न्हयकार दिलो. चिमला पंचायत सभाघरातल्या ग्रामसभा स्थळाक लागून काय काळ तणाव निर्माण झालो. मोठ्या प्रमाणात गावचे लोक हाजीर आसतले देखून हॉलात फावो ती सुवात ना असो प्रश्न गांवकारांनी मांडलो आणि उक्त्या जाग्यार ग्रामसभा जावची अशी मागणी केली. पूण ग्रामसभेची सुवात अधिकृतपणान 23 फेब्रुवारीक जाहीर जाल्ली आणि त्या वेळार कसलीच हरकत उक्तायल्ली ना अशें सरपंच हांणी सांगले. देखून निमाण्या खिणाक स्थळ बदलप शक्य ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. मजगतीं सुमार 2 वरां चलपी चर्चे उपरांत निमाणे सरपंचान 29 मार्चाक उक्त्या सुवातेर ग्रामसभा जातली अशें आश्वासन दिलें. पयली 22 मार्चाक पंचायत हॉलात ग्रामसभा घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो, पूण गांवच्या लोकांनी तो न्हयकारलो. गांवांतल्या महत्वाच्या उदरगतीचे कामाविशीं ह्या ग्रामसभेत चर्चा जातली म्हूण गांवचे लोक व्हड प्रमाणात वांटो घेतले अशें मुखार आयलां. त्या सरपंचाक कळयल्लें की वयर स्कुलाच्या हितून जे पळय ल्हानशे जे क्लासरूम जे आसा पळय थंयसर जे तूं ग्रामसभा घेता आमच्यो थंयसर आमच्या लोकांक ग्रामस्थांक थंय ती जागा पाळोना. फाटले खेपे तश्यो हांगासर आमच्या ह्या ओपन स्पेसीन आमी ज्यो ग्रामसभा घेताले तशी ती घेवची म्हणटा. पूण इतकें आसून सुद्दां तेणी आपल्या हट्टान ग्रामसभा आसा ती वयर त्या क्लासरुमांनी स्कुलाच्या आयज दवरली आनी ही सभा सुरू जावच्या पयलीं तेका वचून आमी मेळ्ळे आनी ताका रिक्वेस्ट केलो, अरे बाबा जे तरेन हांगासर लोक आतां जमा जाल्ले आसा तितून तूं कितें आमकां थंय मेंढऱ्यांक जशें भरता हितून गोट्यांनी तशें हें भरून हांगासर तूं हें घेतलो काय ग्रामसभा घेतलो काय तेन्ना हो तुजो जो सगळो सेटअप आसा सेटअप म्हणजे कितें आसा टेबल आसा तुज्यो फायली आसतल्यो जाल्यार थंय ज्यो वयर खुर्च्यो लावन दवरिल्ले आसा त्यो खुर्च्यो आसा त्यो सकयल हाडपाक आमी तुका मदत करता. पण ही जी ग्रामसभा जी आसा आमी सकयल घेवया ना आमी नोटीस अशी काडलेली आसा तशें काडलेलें आसा हे सगळें तो सांगपाक लागलो आमकां आनी शेवटी कसोच सकयल हाडपाक तो तयार ना जालो. सो आज कशें जाल्लें आसा तो सरपंच आसा आमचो इतको मदान जाल्लो आसा इतको अहंकारी जाल्लो आसा ताका लोकांचें कांयच पडलेलें ना. आनी कितें करता आतां ही जी गेले जुलयान घेतलेली ग्रामसभा त्यांनी ऑक्टोबर मागीर जानेवारीचे आनी आतां एप्रील येयलो की एप्रिलाची 3 ग्रामसभा आसा त्यो कितें उरता सांगता पेंडींग उरता. सो सांगपाचें कशें आसा 22 तारखेर तेका तो आमी जेन्ना कंप्लेन गेली व्हिडिओ की तो हें घेना म्हणून टायमार ग्रामसभा घेना म्हणून व्हिडिओन तेका हें काडलें कळ्ळें लेटर बरयलें की तूं आसा ते गेल्या म्हयन्याचे 22 तारखेर आसा ती ग्रामसभा घे म्हणून. पूण हो परतून म्हणटा इतको एका इतको अहंकार आसा ह्या आपणाक भितर जेन्ना खुर्चेर बसता तुमचे कडेन हें दिवपाक तेज्या हितून म्हणजे हत्तीचें बळ संचारता आनी आपूण कितको खरो आसा आनी आपूण कितें करता तें सारकें आसा हें तुमचे कडेन मांडपाचो तो प्रयत्न करता. हेणी ह्या मनशाक हो जो आमचो सरपंच आसा आनी तो सेक्रेटरी जो आसा तेंच्यांनी आमच्या फाटल्या आतां जर पळयलो जर गेल्या 10 म्हयन्या भितर आमच्या फाटीन आमच्या गांवच्या फाटीन फाटसून सुरो घातलेलो आसा. युनिटी मॉलाच्या बाबतींत म्हणा सगळ्या बाबतींत आम्ही तिका सांगले हांवें की लास्ट टायम जे तुम्ही सांगला आम्ही 23 फेब्रुवारी आम्ही नोटीस काडलेली आनी हो सगळो आमकां एजेंडा बी सगळो आमकां दाखोवचें पडटा म्हणजे खंय मिटींग घेता टायमींग कितको एजेंडा कितें कितें डिस्कशन जातलें हो सगळें नोटीसर आमी दाखोवचें पडटा. त्या टायमार आमी तिका सांगलें बाबा पळय आमी हो व्हेन्यू पयलो सेट केल्लो आतां तुमी येवन जर डायरेक्ट करके आमी लीव बीन करचें पडटा कंटिन्यू तो 2-3 दीस पयलीं आमी काम चालू करता म्हणजे ग्रामसभा आतां सगळें क्लिनिंग बीन करून सगळें आनी तें कंटिन्यू जाता. आतां सकाळी जर मॉर्निंग जर येवन जर तुमी सांगता की भायर घेवन कशें जाता हांवें ताका सांगलें तुमकां दिसता एक करूया काबार करूया आनी फुडली एप्रिलाची आमी भायर घेवन ताका डिस्कस केलें तिंगा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगावची लयराई देवीची जात्रा विघ्नाबगर जावची म्हणून दरेका धोंड भाविकांनी नेम आनी शिस्त पाळचे असो उलो प्रशासन आनी देवस्थान समितीन मांडला. फुडल्या एप्रील म्हयन्याचे 21 तारखेक लयराई देवीची जात्रा जातली.
जात्रेची तयारी म्हणून आयतारा सांजे धोंड भक्तगणांची बसका आपयली. लयराई देवीच्या देवळात ही बसका जाली. मामलेदार शैलेंद्र देसाय हांच्या देखरेखी खाला जाल्ले हे बसकेक देवस्थान समिती तशेंच पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले. बसकेत वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून 2000 परस चड धोंड वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार कांय धोंड भक्तगणांनी सूचना मांडल्यो. म्हणजे आज आमची मिटींग आसली पळय स्पेशल जोडा खातीर आपयली. म्हणजे जे गेल्या लास्ट इयर जे स्टॅम्पेड जालें त्याच्या अनुशंगान की आमी कितें प्रिकॉशन घेवन आमी जोडांक कन्सल्ट करूंक शकता पळय ते सगळें आमी जात्रेचो जो वेव्हार आहा जात्रे पासूनचो पांच पासून तो तेंच्या फुडें मांडपाचो तेंच्यो सूचना घेवपाचो हो आमचो उद्देश आसा. त्या प्रमाणे आमचे आज मिटींग आसा पळय सगळे दोन अपेक्षे पेक्षा बऱ्या प्रमाणे जाले. त्या शिवाय जोडा व्यतिरिक्त आमचे प्रशासकीय अधिकारी मामलेदार सर PI सर PSI सर सगळे आयले आनी तितून कितें आसा की आमी विशय आसा पळय तो जात्रा आमची कशी जाता सुरवात पासून ती शेवट पर्यंत सगळो विधी आसा आमी जात्रेचो तो तेंच्या मुखार मांडलो तांकां. आनी ते शिवाय तांकां हें सांगलां आमी की क्यू सिस्टम आसतली कशें घेतले भितर कशें घेतले आनी भायर कशें घेतले आनी त्या प्रमाणे त्या क्यू सिस्टमाक अनुसरून ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या सल्ल्यानुसार सगळें जातलें आनी त्यानुसार आमी ती पद्दत धरतले आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां देवस्थानां आनी प्रशासनाकूच सहकार्य करचें हो आमचो एक मुख्य उद्देश आसलो. मुख्य द्वारांतल्यान आणि जितले भाविक लोक आहात जे फुडल्या सायडीच्यान जमनोडच्या सायडीच्यान येतले तांकां ते स्ट्रेट असल्या मधल्या सायडीच्यान तितून अशें येवचें ना. थंयसर 2 गेट केल्ले वतले जशी आमी तिरुपती वेगवेगळ्या व्हडल्या देवस्थानांनी क्यू मेळिल्ले आसतात त्या प्रमाणात तशें थंय वयतले थंय पेंडॉल घातलो वतलो आनी थंयसर लोक आमचे थंय उरतले. आतां परत जे मायनींग एरियेंतल्यान तशें येतले तेंच्या खातीर 2 क्यू मेळिल्ले फाटल्या सायडीच्यान दवरले वतले. कोणीच बरोबर वचचें न्हू अशें की फुडल्यान आयल्यार बेगीन पावतले फाटल्यान आयल्यार लेट पावतले अशें ना. समान आमी क्यू घातलेले फुडल्यान आड घातलेले फाटल्यान लोक आड घातलेले. सो दोनूय जे लोक भावी फाटल्यान येतले आनी फुडल्यान येतले तांकां तितलोच टायम वयतलो आनी फाटल्यान अशें आयल्या उपरांत ह्या गेटीकडे फक्त 2 वयतलो जातले आनी 2 मागीर ही जी सायडीच्यान जी सर्ती आसा त्या सर्तींतल्यान वतले. जेन्ना तोडांची गर्दी चड जातली तेन्ना आमी वॉटांनी हाडयतले. जेन्ना लोकांची गर्दी कमी जातली तेन्ना दोन सरळ वयतले तांकां कोण हाडना आनी मुख्य द्वाराची नोटीस मेळटली ती ओपन उरतली. ते करून कशें रावता तुमच्या लोकांना सांगतले तुम्ही तुमच्या काळाचे कशें वागता कशें एकूण पाळटा तुमकां सांगतले लोकांना आमच्या लोकांना आसा जात्रेक वा मोठ्या वचून देवळा मेरेन दोशी कडेन दुकानां आसतालीं आनी त्या तुमच्या कडेन दिसाचे बरें आसतालें. रात्रीच्या वेळार लोक खूब त्रास जाताले. दोन एका वाजून येता कमी वयता अशें गर्दी जाताली. सुमार करून गर्दी जाताली. ह्यो गोश्टी जेन्ना गेल्या वर्सा घडली मुद्रण आमच्यातले लोक गेले खूब वायटले. आज ही गोश्ट परत वाडोवंक लागला म्हणून आमी आमचे PI आसा मामलेदार साहेब आसा कलेक्टर साहेब आसा आनी सरकार प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसा ह्या सगळ्यांच्या चिंतनात आनी देवस्थान कमिटी आनी माणसांच्या सगळ्या एकमतान आमी अशें ठरयलां की मुख्य प्रवाहांनी लोकांक फुटबॉल आसचो. कोकण रेल्वे मार्गाचेर अनियमित आणि तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर आळो घालपा खातीर कोकण रेल्वेन खासा तिकेट तपासणी मोहीम राबयली. या मोहिमे खाला फेब्रुवारी म्हयन्यात कोकण रेल्वेन 41,522 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान वट्ट 2.41 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला. पळयात पुराय बातमी. कोकण रेल्वेन अनियमित आणि तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशां आड खर मोहीम सुरू केल्या.
या मोहिमेखाला तिकीट नसताना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान कोकण रेल्वेन सुमार 2.41 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला. कोकण रेल्वेन सुमार 873 तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्यो. या कारवाये वेळार 41,522 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशी सापडिल्ल्याचे कळटा. मजगती अंदू वर्साच्या जानेवारी म्हयन्यात 44,736 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशी सापडिल्ले. तांचे कडल्यान 2.53 कोटींचो दंड कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी वसूल केल्लो. सगळ्या प्रवाशांनी वैध तिकेट घेऊनच प्रवास करचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेच्या प्रशासनान केलां. तशेंच खर तिकेट तपासणी मोहीम सुरूच उरतली अशी माहिती मेळ्ळ्या. फेब्रुवारी 2026 कोकण रेल्वेची कारवाय. 873 तिकेट तपासणी मोहीम. तिकेट नासतना प्रवास करपी 41,522 प्रवाशी सापडले. 2.41 कोटी रुपयांचो दंड केलो वसूल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बंदी असून लेगीत बाणावले वाठारात व्हड प्रमाणात धिरयो चालूच आशिल्ल्याचे प्रकरण सेगीत उक्ताडार येत आसा. तशेंच अशा धिरयांचेर लाखांनी रुपयाची बॅटिंग जाता अशी माहिती मुखार आयल्या. आता हाचेर पुलिसांच्या भुमिकेचेर परत एक प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला. पळयात. गोंयांत धिरयांचेर बंदी असून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिरयांचे आयोजन नेटान चालूच आसा. हाची परत एक फावट जिवी देख बाणावली वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळी. धिरयांचेर प्रशासनाची बंदी असून लेगीत कांय सुवातींनी लिप चोऱ्या दीस उजवाडार जाताच. हाका लागून जनावरांचेर जावपी क्रूरपणाचेर परतून एक फावट गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. थळाव्या नागरिकांनी आनी जनावर मोगींनी ह्या विशीं हुस्को उक्तायला आनी प्रशासनान बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. मजगती ह्या प्रकाराच्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलीस आनी संबंधीत खाती खंयची पावलां उबारतली हाचेर सगळ्यांचें लक्ष केंद्रीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंयांत विदेशी पर्यटकांचो धक्को दिवपी महत्वाची माहिती उक्ताडार आयल्या. फाटल्या 2 वर्सांत 29 विदेशी नागरिकांक बेकायदेशीर ड्रग्साच्या धंद्यात वांटो आशिल्ल्याचें दिसून आयलां अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत लेखी जाप दितना सांगले. नेम मोडपी विदेशी नागरिकांचेर खर कारवाय करप सुरू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सादर केल्ल्या लेखी जापेत म्हणला 2024 आनी 2025 वर्सा गोंयांतल्या विदेशी प्रादेशीक नोंदणी कार्यालयात FRRO 33,384 विदेशी नागरिकांची नोंदणी जाल्ली. याच काळात 29 विदेशी नागरिकांक बेकायदेशीर ड्रग्स वेपारात वांटो घेतिल्ल्याचे दिसून आयले. परवानगी परस चड काळ राज्यात रावपी विदेशी नागरिकां आड इमिग्रेशन आनी विदेशी कायदो 2025 खाला गुन्यांव नोंद करतात. त्या उपरांत संबंधित लोकांक FRRO मुखार हाडून ताब्यात दवरतात आणि देशांतल्यान धांवणोवपाची प्रक्रिया सुरू करतात अशी माहिती सावंत हांणी दिली. कायद्या प्रमाण परवानगी नासतना काम करपी वा व्यवसाय करपी परकी नागरिकांचेरूय कारवाय करतात. 6 जानेवारी 2026 दिसा गुन्यांव फाट्यान फेड्रिक पिनपिन मोरेनो या फिलिपीन नागरिकाचेर पर्वतीत परवानगी नासतना काम केल्ल्यान केस नोंद केली आणि चौकशी सुरू आसा. मजगती फाटल्या 3 वर्सांत विदेशी पर्यटकांक त्रास दिवपाच्यो 25 घडणुको घडल्यात. पर्यटक आनी थळाव्या लोकांच्या सुरक्षे खातीर उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेंचेर नेमान पुलीस बंदोबस्त सुरू आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दर एकल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुण आनी विचार आपणायले जाल्यार विकसीत भारताचे सपन पुराय जावपाक वेळ लागचो ना असो विश्वास समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायला. महाराष्ट्रातल्या शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान संघटनेन घडोवन हाडिल्ले रॅलीचे समारोप सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. नार्वेच्या श्री सप्तकोटीश्वर देवळा कडेन हो समारोप सुवाळो जालो. ह्या वेळार आदले मंत्री आनी सध्याचे आमदार गोविंद गावडे, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आणि आम्हाला झोपलेल्या आमच्या गोमंतकीयांना जागे करण्यासाठी इथं आलेला आहात म्हणून तुमचं परत एकदा अभिनंदन करतोय. अजूनही आम्ही काही निद्रास्त अवस्थेमध्ये आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा ते युगपुरुष होते, ते महामानव होते. त्यांनी ज्या रीतीनं आज त्यांच्या परदेशामध्ये त्यांच्या या युद्ध नीतीवर संशोधन होत आहे. एखादा देश म्हणतोय की जर छत्रपती शिवाजी म्हणजे परकीय देश, वेस्टर्नाइज नेशन सुद्धा म्हणतायत, जर छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या देशामध्ये जर त्यांचा जन्म झाला असता तर या पृथ्वी तलावर आम्ही राज्य केलं असतं.
अशा परकीय देशांची भावना आहे आणि आम्ही गोव्यामध्ये सुद्धा तीच भावना घेऊन जगतो आहे. प्रत्येकानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जर त्यांचं आचरण करायचं असेल, त्यांच्यातील 5% सुद्धा गुण आपण घेतले तर विकसित भारत होण्यास वेळ लागणार नाही आहे. आपण कल्पना करतोय विकसित भारत 247, परंतु आपण प्रण केला, प्रेरणा घेतली तर 237 पर्यंत आपण विकसित भारत होऊ. छत्रपतींच्या ते बळ होतं ते आपल्या अंगात यायला पाहिजे. जास्ती वेळ न घेता छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य करण्यासाठी आपले आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत त्यांनी ह्या मंदिरासाठी खूप कष्ट घेतलेले आहेत आणि त्यांचं अभिनंदन ज्या वेळेला हे मंदिर पूर्ण झालं त्यांचं अभिनंदन, गोवा राज्याचं अभिनंदन आपले प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदीनं केलेलं आहे. आणि आज संपूर्ण भारतामधून किंवा विदेशामधून सप्तकोटेश्वर देवळाच्या दर्शनासाठी आपल्या सप्तकोटेश्वरांचं दर्शन घेण्यासाठी अनेकांच्या रांगा लागत आहेत. आमच्या नसानसात त्या एका रक्ताचा थेंब सळसळत असतोय आणि अलगद आम्ही तुम्ही का छत्रपती शिवाजींना कधी बघितलं नाही, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं की आमच्या मुखातून कधी जय बाहेर पडतोय हे आम्हाला कधी समजत नाही. आणि म्हणूनच मी येता जाता बघत होतो किंवा महाराष्ट्राच्या बऱ्याचशा ठिकाणी मी जसं माझ्या मित्रानं सांगितलं, अनिल पाटीलजीनं सांगितलं की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मी नाटकाच्या माध्यमातून गेलेलो आणि मी एक घोषणा देतोय आणि त्यावेळेला मी एक सांगतोय, काय सांगतोय की जे काय मी म्हणतोय ते म्हणायचं आहे, फक्त जे की मी म्हणतोय ते म्हणायचं आहे. मला तुमची परीक्षा बघायची आहे. अशी भव्य असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याची आमची जी संकल्पना आहे, गोवा सरकारची संकल्पना आहे, तसंच देऊळ समितीची संकल्पना आहे. आज या दिवशी जी आम्ही संकल्पना केलेल्या आहेत, या संकल्पनेसाठी आपण तुमची सगळ्यांची म्हणजे तुमच्या साक्षीनं आमची ही संकल्पना सिद्धीस यावी अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो. आज तुमच्या या सानिध्यात आम्हाला हा वेळ, आज सर्व शिवभक्तांनी आम्हाला हा दिवस यशस्वीरित्या संकल्पना करून दाखवला. उत्पल पर्रीकराच्या भाजपात प्रवेशासंबंधी मंत्री बाबूश मोन्सेरातान महत्वाचे विधान केला. उत्पल भाजपांत आयल्यार आपल्याक कसलीच हरकत ना अशें तांणी स्पश्ट केलां. महापालिका वेंचणुके उपरांत दिल्ले मुलाखतीत तांणी आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या योगदानाचोय उगडास केलो. महापालिका वेंचणुके उपरांत मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाणें प्रसार माध्यमांकडेन संवाद साधताना वेगवेगळ्या विशयाचेर आपले विचार मांडले. उत्पल पर्रीकराच्या भाजपात प्रवेशाविशीं उलयताना ताणें सांगले की उत्पल भाजपात आयल्यार आपल्याक कसलोच विरोध ना, पूण उत्पलाच्या खऱ्यांनीच कितें मनात आसा तें आपल्याक खबर ना असो उल्लेख ताणें केलो. ह्या वेळार बाबूशान आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या वावराची याद करून भाजपाक व्हड योगदान दिले आनी निमणे मेरेन पक्षाक निश्ठवान रावलो अशें सांगले. महापालिका वेंचणुके विशीं उलयताना ताणें विधानसभा आनी महापालिका वेंचणूक वेगळी अशें सांगले. हे वेंचणुकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें पॅनलाचें फुडारपण करपाची जापसालदारकी ताका सोपयल्ली. 30 जाग्यांतल्यान 27 जागे जिखपाक यश मेळयले तरी 3 जाग्यांचेर हाराची जापसालदारकी आपूण स्विकारता अशेंय बाबूशान स्पश्ट केले. मजगती कसिनोक लागून येरादारीच्या गर्देच्या प्रस्नाचेरय ताणें टिप्पणी केली. येरादारी वेवस्थापन सुदारपाची गरज आसा अशें सांगून 2027 वर्सा कॅसिनोचे भाडेकर सोपतकच कसिनो मांडवींतल्यान काडून उडोवपाची शक्यता आसा अशेंय ताणें संकेत दिलो. रोहित आमदार जातलो हाचो आपणाक पुराय विस्वास आसा. तो विधानसभा वेंचणूक लढयतलो आनी तो खंयच्या मतदारसंघांतल्यान लढो दितलो ते पक्ष थारायतलो असो उल्लेखय बाबूशान केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साश्टी मालातल्या नावेली वाठारात आयतारा सकाळी 6 वरांचेर रोजरी पदयात्रा घडोवन हाडली. क्रिस्ताव भाव सुमार 6 किलोमीटर चलत या पदयात्रेत वांटेकार जाले. रोजरी पदयात्रेक फादर जोसेफ गुदिनो आनी मदर गेल गुदिनो हांणी फुडाकार घेतलो. या पदयात्रेत सगळ्या पिरायेच्या मेरियन भक्तांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. पळयात. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरांचो उणाव आशिल्ल्यान जायत्या हॉटेलकारांक अडचणी सोंसच्यो पडटात. गॅसाच्या उणावाक लागून कांय सुवातींनी पारंपरीक लाकडी चुली वापरून आपलो वेवसाय चालू दवरपाचो यत्न सुरू आसा. हे परिस्थितीचेर बेगोबेग सरकारान लक्ष दिवचें अशी मागणी हॉटेल धन्यांनी केल्या.
गोंयांत पेटल्यो पारंपारीक चुली. व्यावसायिक गॅस सिलिंडराच्या उणावाक लागून हॉटेल आनी रेस्टॉरंटाच्या व्यवसायाचेर व्हड परिणाम जाला. गॅस पुरवण उणावाक लागून कांय हॉटेलांनी पारंपारीक लाकडी चुली पर्याय म्हणून वापरपाक सुरवात केल्या, जाका लागून तांकां गिरायकाची सेवा चालूच उरतली. विवा गोवा हॉटेलाचे धनी देवानंद शिरोडकाराच्या मता प्रमाण गॅस सिलिंडर वेळार उपलब्ध करूंक ना जाल्यार जायत्या हॉटेलकारांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जातलो. सरकारान बेगोबेग ह्या विशयाचेर लक्ष दिवन गॅसाची पुरवण परतून सुरू करची अशी मागणी हॉटेलकारांनी केला. सध्या कमर्शियल सिलिंडर आसा पळय रेस्टॉरंट वाल्यांचे सध्या बंद जाल्ले आसा आणि तुम्ही एक रेस्टॉरंट ओनर आसा सर, कशें पळयता ह्या विशयाचेर? खूप गंभीर विषय असा. खूप सगळ्यात लोक घरा रांदता अशें ना आनी आतां कामाक वयता ते लोक स्पेशली हॉटेलांनी जेवपाक येता. पूण आतां सिलिंडर कमर्शियल सगळ्यात पयलीं गव्हर्मेंटान बंद केल्या. आतां आमी कितें करपाचें? आतां बाबा आमचे कडेन 10-10, 15-15 भुरगे आसा, तांकां पेमेंट कसो दिवप आनी आतां हॉटेलां कशी चलोवप हो एक यक्ष प्रश्न जावन आसा. आनी आमची गव्हर्मेंटाक विनंती आसा की बाबा तेंच्यांनी सगळें सोडून आमच्या हेच्या विशयाचेर मातशें बारकायेन लक्ष घालचें. आमची मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की बाबा त्यांनी आतां पयलीं आमी बॅक टू आतां नेचर म्हणटा तशें जायते आतां चालू केला थोडे दीस फुडें वचपाक. आतां पळोवया कशें कितले दीस फुडें वतले ते अजून कांय खबर ना कितें जातलें ते फुडें. आयज तुमच्या रेस्टॉरंटान चूल आमी पेट्टाना पळय केन्नाच्यान तुमी आतां ही चूल चालू केली? आतां 3 दीस जाले. 3 दीस जाले. कित्याक थोडेशे आमी आतां सद्या चुलीचेर करता आनी थोडेसो सिलिंडर मातसो कमी वापरून जितले दीस फुडें लोकांक सेवा दिवंक मेळटा काय ना ते पळयता. आतां बाकीचे सगळे गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसा. कितें डिफरन्स आसा दोनाय भितर गॅसीचेर आनी चुलीचेर? नो, चूल ही आमचे ट्रेडिशनल, आमी जाणा रांदपाक चुलीचेर. पूण कितें आसा आतां स्मोक येता, हे येता, टेस्ट एकदम बरी हेच्या वयर ह्या जेवणाची चुले वयल्या. आतां कितें आसा आनी नाइलाज आसा, जेवण तर लोकांक जाय आनी चडशी रेस्टॉरंटां दिसान दीस बंद जायत आसा तेन्ना आमी चालू दवरला आतां की लोकांक बाबा एटलिस्ट येयले जाल्यार जेवण तरी मेळोनी म्हणून. पण खंय तरी आमचें ट्रेडिशन जे आमचे आदले चुलीचे आसा हे फॉलो करतना तुमकां कितें डिफिकल्टीज येता हातूर? या आतां मेन म्हणजे आतां जवळ सगळो हे करप म्हणजे हाडप करप हेचो मातशें सद्या हें आसा. मेन म्हणजे ना खंयसर ना. आतां एक तर तूं आमचे कडेन थोडेशे आतां आसलेले आमचे कडेन लाकूड आसलेले थोडेशे आमी घर सारके केले ते सगळे आतां ते आमी बारीक बारीक जे अनयुजेबल आसले ते सगळे तितून घालून आतां चूल पेटयल्या. पण कस्टमरांक सॅटिस्फाय करू शकता अशी टेस्ट मेळटा चुलीचेर करून? चुलीचेर एकदम बरी टेस्ट मेळटा आनी एकदम सुंदर अशें जेवण जाता. आनी नुस्तें जावं बाकीचे जे आयटम आसा ते एकदम बरें लागता, चविश्ट लागता. आनी टायम कन्ज्युमींग कशें कितें? मातशें स्लो जाता पूण जाता लोकांक मेळटा. एटलिस्ट ना म्हणपाचें परस कितें तरी लोकांक मेळटा हे उपयोगाचें न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर विणा मांद्रेकार. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.